Job chapter 42 verse 2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. Mark chapter 9 verse 14. देवसार लागल्या एका भुरग्याक जेजू बरो करता आनी ते हेर शिसा लागीं पाटी येत आसतना लोकांचो जमो भोंवतणी आसून शास्त्री ताचे लागीं तर्क करनासलेले ते ताणें देखले. जेजून पळयतेच थंय आसलेले सकड अजाप जाले आनी धांवन वचून तांणी ताका स्वागत केलो. कितें ते तुमचे भितर तुमी तर्क करनासल्यात म्हणून जेजून तांचे लागीं विचारलें. तवळ जम्या भितरलो एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, मेस्त्री, मोनो देवसार लागल्या म्हज्या पुताक हांव तुजे सरशी हाडलां. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सतमेंतल्यांक सर सक्ती साध्य. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 24. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुकाक गळून व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, सतमंता दर्या, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी. Psalm chapter 102 verse 17. निराधारांचे प्रार्थना तो ऐकतलो, तांच्या मागण्याची तो बेपारो करचो ना. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विचारना, दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 10 verse 17. सरस्परा, दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं ऐकताय, तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाकच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. John chapter 10 verse 10. चोर येता फकत चोरूंक, दिविशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन ओमतेच्या मापान ते मेळो म्हूण. John chapter 8 verse 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 7 verse 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजीच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो, कोणीय तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों. John chapter 7 verse 38. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सतमंता ताच्या काळजांत हांव वळटा उदकाच्यो झरी उमळटल्यो. John chapter 6 verse 51. हांवच तो सर्गीतावन देवुल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनात जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेच मास. John chapter 14 verse 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरय विश्वास दवरा.
John chapter 14 verse 18. हांव तुमकां आनता बरी सण्ण वसाना, हांव तुमचे शेशी परत्यान येतलो. John chapter 14 verse 17. तोसू तो सताचो आत्मो, संसार ताका घेवंक सकना, कित्याक संसार ताका पळयना, ताका वळखायना, पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक सकना. तुमी खंत करची सोडा, तुमी भियोवचेय नाका. John chapter 16 verse 13. सताचो पवित्रत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय पुढे घडच्यो आसात त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. Acts of Apostles chapter 1 verse 8. पूण तुमचेर पवित्रत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. Acts of Apostles chapter 2 verse 4. ते सोमेस्त्र पवित्रत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान ताका दिल्ल्या वाचा सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. Ephesians chapter 5 verse 14. न्हिदोन पडलेल्या जागोजा, मेल्ल्यांतलो ऊठ, क्रिस्त तुजेर परजड घालतलो. Romans chapter 8 verse 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या हुजीर आसतना आनीकी आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? Matthew chapter 7 verse 24 to 27. दोग घर बांदपी, देखून जो कोण ही उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवळ सडले, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारले. तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोण ही उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवळ सडले, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारले आनी ते कोसलोन पडले. अशें सगळे सत्यानाश जाले. Psalm chapter 25 verse 20. मुजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार, तुका हांव शरण येता, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. Psalm chapter 33 verse 22. तुजी दया आमचेर आसो सरेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवसो. Psalm chapter 100 verse 3. सरेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया, ताणें आमकां रचल्यात, ताचे आदीन आमी आसा, आमी ताची परसा, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो.